नमस्कार। आज वाळपिया पोलीस आणि जे वेटरनरी डॉक्टर आसा हेंच्यांनी धडक कारवाई करत एकूण 750 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केलेले आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपी जे कोल्ड स्टोरेज आसा ह्या कोल्ड स्टोरेजान बेकायदेशीर गोमांस सप्लाय जाता अशी माहिती गोरफेमीक तेन्ना कळ्ळी। तेन्ना तेंच्यांनी वेटरनरी डॉक्टराक कळयलें आणि वेटरनरी डॉक्टर आहा हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्या नंतर तांकां जे गोमांस आहा हे तांकां आढळून आयल्या नंतर तेंच्यांनी वाळपी पोलिसांक हेची तातडीन म्हायती दिल्या नंतर पोलिसांनी थंय वचून इन्स्पेक्शन करून जे गोमांस आसा हे जप्त केलेले आसा। एकूण 750 किलो गोमांस आसा आणि त्याची किंमत आसा जवळपास 3 लाख रुपया आणि सध्या पोलिसांनी दोगांक चौकशी खातीर ताब्यात घेतलेले आसा आणि पुढलो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI प्रथमेश नाईक करत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।